कोरोनाक लागून मरण येयल्ल्यांचो निमणो विधी त्या गांवांतल्या मसणभुंयांनीच जावचो। कोविडाच्या संकटाचे फाटभुंयेर फोंडा पालिकेचो लोकांक उलो जाल्यार दोतोर मधु घोडकेरेकर सांगता मनशाच्या मरणा बरोबर काबार जाता कोरोना, कांयच भिवपाची गरज ना। दुयेंतीचे भलायके वेल्यान सोयऱ्यांनी काडली हॉस्पिटलाचेर तिडक, परिस्थिती हाताभायर गेल्ल्यान पुलिसांक हाडून निवळावचें पडलें वातावरण। दियात दिल्ल्या उतराक पालव, वाडोवन दियात दुधाचे दर, गोवा डेअरीक परत दूधकारांचे गाराणे। परत कानार केंस ओडले जाल्यार करतले आंदोलन, सोमतेच ओडले कान। कवळे गावठणच्या एका घरात जाली चोरी, भांगराची चेन 5,000 आणि 2 मोबाईल व्हेले उबारून। 8 दिसा खातीर घरातलो लोक भायर गेल्ल्याचे पळोवन मारलो हात। येवकार, हांव जवाहर बर्वे, पळयत खबरो विस्तारान। सालसेतीत कोविड केशी वाडत चल्ल्यात देखून असोल्डेकरांनी आपघोशीत लॉकडाऊन केला, पण लोकांक त्रास जावचो न्हू म्हणून ह्या लॉकडाऊनाच्या काळात सकाळी 7 ते सकाळी 11 मेरेन दुकानां उक्ती दवरपाचें थारायलां। असोळण्या उपरांत सालसेतांतल्या कारमणाच्या लोकांनी अघोषीत लॉकडाऊन केला। चिंचोण्या चिंचणी विलेज पंचायतीन लॉकडाऊन केलें, मागीर ताचे फाटल्यान कुंकोलीन केलें आनी तेन्ना कसो म्हळ्यार आमगे आंबेली ते मुखार चालू करपाक आनी आमगे विलेज आसोलना विलेज हे तिनी विलेजी मोदी आसा। हालीं ते लॉकडावन जाल्यार लोक आमगे विलेजी येतलो आनी आमगे लोकांक प्रॉब्लेम जाता म्हण त्या पासत आमी तें डिसिजन घेवचें पडलें। आमगे गांवच्या लोकांक आमचो गांवचो लोक मुखार चलले आनी मुजे बरें येयले आनी शॉपकिपर्स हे येवन आमी सगळ्यांनी एक ते गांवच्या लोकांचेर आमी तेमगे प्रपोजलाचेर आमी तांकां काम हें केलें। ऑलरेडी आमचो कालच्यान एक आहलो, आतां ते खबर येयल्या आनी 4 मेवले म्हणून टोटल 5 जाले। आमी मातशें तरी ओत दीस ओपन दवरया आनी ओत दीस सारकें बंद दवरया म्हणून पंचायतान ताका फुली सपोर्ट केला। तुमचे कितें आमच्यान ऑफिशियली करपा जायना म्हणून तेमच्याला वी फुली सपोर्टीव आनी आमी ताका सांगिलां जात तितू आमी अवेरनेस करतले लोकां मदें एक अवेरनेस हाडपा की सोशल डिस्टन्सिंग बाबा मेंटेन करचें, सॅनिटायझर यूज करचें, फेस मास्क घालचें, फेस शिल्ड घालचें, ग्लोव्स घालचें। वाठारांत कोरोनाचे केशी वाडपाक लागिल्ल्यान कुट्टरीच्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। कुट्टरी पंचायतीन लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडपाच्या वावराक सुरवात केल्या। सगळे कॉमन सिटिझन्साचे पार्टिसिपेशन जाय हातून। अनलेस वी हॅव पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सिटिझन ऑफ गोवा एंड साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आमी सक्सेसफुली कोविडा बरोबर झगडूंक पावची ना। सद्या आमची हालत गोंयांत खूब बरी आसा। जो पॉझिटिव्ह आसा सिम्पटम्स म्हणजे जोर थंडी आसा ताका आमी डायरेक्ट हॉस्पिटलांत व्हरतात। हॉस्पिटलांत कित्याक व्हरतात आमी? कित्याक ते स्प्रेड कमी जावपाक। हॉस्पिटलांत उरलो की ताची हेल्थ केअर बरी जातली। खाणा केल्या ती अवेरनेस करपाक इट्स अ गुड थिंग एंड म्हाका दिसता वी वील इम्प्रूव म्हणजे कोणागे डाउट्स वॉट्स आहाय ते वयतले सो इट इज अ गुड थिंग। इट वील हेल्प वी आर कॉपरेटिंग इवन क्वारंटाइन सेंटर करपाक तेका रेडी आहाय आमी देर नो प्रॉब्लम वी आर विथ द कलेक्टर वी आर विथ द एडमिनिस्ट्रेशन। लोकांनी एक समजायचें कितें बोगोर बोगोर ना बाजारांत आनी पब्लीक प्लेसीची भोंवचणी घराचो थिंगा एक घरांचो एकल्यान भायर सरचें आनी बाजारांत येपार तुगेलें एसर्जन्सी भाजी नुस्तें कितें जाय तें एकी पाटी भायर सरचें। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत, सांखळेच्यान महेश गोवेकार, असोल्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार आनी पणजेच्यान अमर चावरिया। कोरोनाच्या बाबतीत एक्स्ट्राझेकाचे प्रायोगिक कोविड-19 वासीन संवसारांतलो सगळ्यात प्रगत प्रयत्न थारू येता। मॉडर्नाच्या कोविड-19 वासिनाचो त्याच्या फाटोफाट नंबर लागता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाचो मुख्य विज्ञानीक सौम्या स्वामीनाथनान म्हटला। मजगती भारतान 5 लाख केसींचो आंकडो हुपला। एकाच दिसांत भारतात 18,552 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या। फाटल्या 24 वरांत सुमार 384 दुयेंतींक जीव वगडावचो पडला, जाल्यार 10,244 पेशंटांक नवी जीण फावो जाल्या। आतां मेरेन भारतांतलो कोविड-19 केसींचो आंकडो 5,08,953 जाला। एक्टीव केसींनी 1.97 लाखांचो आंकडो हुपला। 15,685 जाणांक मरण येयल्ल्याची जाल्यार 2.95 लाख जाणांक जीवदान मेळ्ळ्याची बातमी आसा। कोविड-19च्यो 1.52 लाख केशी नोंदयत कुशीचो महाराष्ट्र अजूनय फुडेंच आसा। त्याच्या फाटोफाट दिल्लीचो नंबर लागता 77,240। तामिळनाडू पावला 74,622
गुजरात 30,095 जाल्यार उत्तर प्रदेशात 20,943 पेशंट सापडल्यात. एका दिसा भितर संवसारात 1 लाखा परस चड केशी नोंदयल्यात. एकूण कोविड-19 केशींचो आंकडो 99 लाखा वयर पावला. 4.97 पेशंटांक मरण येयलां जाल्यार 53 लाखा वयर दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. आनी संवसारांतले हे 5 कोरोनान चड पिडलेले देश. युनायटेड स्टेट्स सगळ्यांत फुडें 24.7 लाख. फाटोफाट आसा तो ब्राझील 12.28 लाख केसी. रशियांतलो आंकडो 6.20 लाखांचेर पावला. भारतांत 5.8 दुयेंतींची नोंद जाल्या जाल्यार युकेंतल्यो केसी 3.7 लाखांचेर पावल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. ज्या गावात मसणभुंय आसा तेंच्यांनी तेंच्या गांवांतल्या कोरोना दुयेंतींचे कुडीचेर थंयचेच मसणभुंयेंत निमणे संस्कार करचे. फोंडा पालिकेन लोकांक उलो मारला. जाल्यार जीएमसीचो असोसिएट प्रोफेसर दोतर मधू घोडकेरकारान म्हटलां, मनीस मेलो काय तेचे बरोबर कोरोनाय सोंपता, भिवपाची गरज ना. कोरोना दुयेंतींच्या कुडींचेर फोंड्यान निमणे संस्कार करपा वयल्यान बोवाळ जाल्लो. हे फाटभुंयेर फोंडे पालिकेन खाशेली बसका घडोवन हाडली. हे बसकेक फोंडेचो आमदार रवी नायक, गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचो असोसिएट प्रोफेसर दोतर मधू घोडकेरेकार, फोंडेचो नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक हाजर आशिल्ले. दोन बॉडी फोंड्यान जुळयले म्हणून म्हणटकीर तेन्ना आमकां कल्पना नाशिल्ली ते डेड बॉडी बद्दल. आतां आयज आमकां डॉक्टर येवन हांगसर जे जीएमसीन पोस्टमॉर्टम करता तेणी तेजे बद्दल आमकां मार्गदर्शन केलें सगळ्यांक कावन्सिलरांक. आनी कावन्सिलरांक बी राहत आशिल्ली म्हणून कावन्सिलरान एक आग्रह केल्लो की ही आयची मिटींग ताबडतोब घे म्हणून. आमचे वार्ड कावन्सिलर प्रदीप नायक तांकांय आमी सांगलें बाबा तुका कितें आसा जाल्यार तूं आमकां सांग, कारण तेज्या वार्डान ती मसण येता, स्मशानभूंय ती तेज्या वार्डान येता. आनी तेणेंय सांगलें कितें म्हणून जर अशें आसा आपल्याक तेजें कांय ना म्हणून. तेन्ना सगळ्या कावन्सिलरांचें आयची त्या 2 डेड बॉडीचे डिस्पोजलाक आनी डिस्पोज केले बद्दल आमी तांकां नगरपालिकेन तांकां श्रद्धांजली दिल्ली आसा ते दोनी मरण पावल्ल्या व्यक्तींक. तेन्ना अशें म्हाजें आव्हान बाकीच्या नगरपालिकांक, पंचायतींक सुद्दां, आनी जे कडेन अशें जर गांवांत कोणी आसा डेड बॉडी जर कोणी जर पिड्यार जालो कोरोना व्हायरसान जाल्यार लोकांनी थंयच्याय जशें आमी आज आमच्या चीफ ऑफिसराक सगळ्यांनी पाठविल्लो, बाकीच्या म्युनिसिपालिटींनी आनी बाकीच्या पंचायतींनी आनी बाकीच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी अशें सहकार जर केलें जायत जाल्यार प्रत्येकाची बॉडी ही आपल्या गांवांत पावतली आनी गांवांत पावले नंतर ताका आपल्या गांवांत तेजें मरण जातलें. लोकां मदीं डेड बॉडी बद्दल एक नाकाशिल्लो भंय आसा, ताजे बद्दल आमच्या कावन्सिलाची खास मिटींग दवरल्या आनी तुमी तांकां थोडे एक्सप्लेन करचें पडलें. आनी आमच्या हेल्थाच्या डायरेक्टरा कडेन उलयलें तेणी आमी आतां SOPचो एक भाग आसा की प्रत्येक मॉर्चरी आमगेली सिमेट्री आसा, क्रिमेटोरियम आसा, थंय वचून आमकां थंयच्या लोकांक एक्टिवेट करपाची गरज आसा. थंय कशें मरण करप आनी मरण केल्या कांयच मेल्ल्याच्यान लोकांक कांय धोका आसना तें एक्सप्लेन करपाची गरज आसा. ताची डेड बॉडी डायरेक्ट आमी रिलेशना कडेन दिनात, पूण ती डेड बॉडी अप टू मुसळी मेरेन हाडून दिवपाची अरेंजमेंट सरकार करतात. अप टू समज जर कोण मारलो आसत किंवा ते सरणाचेर दवरपा मेरेनचें काम सरकार करतात. पूण ताजे रिलेटिव्स जे आसात तांकां जो विधी करपाचो म्हणजे जाल्यार एका सरणाक उजो लावपाचो किंवा थोडे ताजे क्लोज रिलेटिव्ह सगळ्याक शक्य आसना क्लोज रिलेटिव्हा येवन ती निमाणी तेजी नजर घालपाची. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नेसायेच्या एका मनशाक उपचार मेळोवन दिवपा खातीर त्याच्या सोयऱ्यांक बरीच धांवपळ करची पडली. दुयेंतीचे भलायके वयल्यान मडगांवच्या एका हॉस्पिटलांत त्याच्या सोयऱ्यांनी बळ घातलो. उपरांत पुलिशेक हाडून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. कोरोनान संवसारभर खवदळ घातला, पूण आतां कित्याकय लागून भलायकी इबाडली जाल्यार धांवपळ जाता. नेसायच्या ह्यावूय मनशाक घेवन त्याच्या सोयऱ्यांक हांगा थंय धांवचें पडलें, पूण हांगा लक्षणां कोरोनाची नासली. भेणात दुखतालें, पूण उपचारा खातीर धांवपळ मात बरीच जाली. हांगा थंय ह्या हॉस्पिटलांत त्या हॉस्पिटलांत करीत उपचार मेळटा म्हणसर ताका नाका पुरो जालें. आयकात ह्या सगळ्या प्रवासाची गाथा. हॉस्पिटलांतल्यान रॉयलां व्हेलो, रॉयलान काडलो हांगा धाडलो. हांगा ते आमी भितर व्हेले, आमकां कांय सोडना बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिक्स. ओके, आमी अंडरस्टँड जाली. आमी 15-20 जाण फॅमिली सायडीन उगी थंड वयली उगी आशिल्ली. 11:15 सुमार मेसेज आयली. 11:15 सुमार मेसेज आयली की आमचे कडेन जायना, आमचे कडेन जायना ही मेसेज आयली. ओके, मान्य केलें, GMCन व्हर म्हणून. आतां
पावणे 12 ते 2:15 जाली, 1 जालें, 2 जाली, 2:15 जाली. मागीर भायर हाडला ते मी ही एम्बुलन्स तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. ही एम्बुलन्सां कांय इक्विप्ड ना. बील पयलीं पडलें तांकां पयसो पयलीं करपाक जाय. तुम्ही जेन्ना 12:15 सांगलें की पेशंटाक आमचे कडेन जायना तेन्नाच तुम्ही ताका धाडचो आशिल्लो GMCन. तुम्ही 2:30 बिकॉज ऑफ द बिल तुम्ही ताका दवरतात आनी 2:30 सुमार तुम्ही ताका भायर काडटात. आनी अनवॉन्टेड तुमचे एक्सक्युजीस आनी वेर्नाच्यान हांव पर्सनली गेल्लो एम्बुलन्सा फाटल्यान म्हजी गाडी घेवन. वेर्नाच्यान तो टर्न मारता आनी पेशंट रिलेटीव वालो एम्बुलन्सांतल्यान आमकां फोन येता की बाबा टर्न मारला. तर वॉट कायंड ऑफ सर्वीस इज दीस? उलटी जाली आनी तेंगेले कितें खबर ना. नियरली 3 ते 4 जाण भितर आशिल्ली ती डॉक्टर धरून म्हाका दिसता, नर्स बी. तेमी कित्याक टर्न मारली खबर ना. एम्बुलन्स टर्न मारली तशी हांवें टर्न मारली. म्हाका फोन येयलो एम्बुलन्सांतल्यान रिलेटीव वालो की अशें जालां. तेमी टर्न मारलो आनी परत हाडटा. तशी येयली आमी आतां हांगा रावली. हांगा तेमी काडला तेणें उलटी केल्या. तशेंच तेका ऑक्सिजन बी काडलेलें आसा. कांय ना तोंडाक. तशेंच ताका भितर व्हेला. पयशे पयलीं भर मागीर तो पेशंट भायर काडटा. पयलीं पेशंटाक भायर हाड. पयलीं पेशंट एज पर द गायडलायन्स, एज पर द रूल. पयलीं पेशंटाक ती सर्वीस मेळपा जाय. मागीर तुजो पयशा हिशोब कर. सिरियस म्हणून नाचयलो. साक्षात 2 ते 2.5 वरां ताका वयर घेवन खेळ्ळे ते धाकल्या भुरग्यां भशेन. आनी जेन्ना पयशे बिल जातकीर ते ताका सकयल हाडटात अलॉंग विथ द 8 to 10 नर्सेस. भायर हाडले तेन्ना दोळे उक्ती करून आमकां पयलो तो ऑक्सिजन काडलो, दोळे बंद केले आनी वेर्नाच्यान तूं परत हाडटा. आतां तेका हाडिल्लो जस्ट बिकॉज तागेले मुतपा त्रास जाता आनी ताका इंटरनल त्रास जाता म्हणून. आतां तो त्रास जर तुमच्यार जर काडपा जायना जाल्यार तुमी आमकां पयलीं सांगात. तुम्ही 12:15 सांगतात आनी साक्षात तुम्ही 2:30 एम्बुलन्स हांगच्यान काडटा म्हळ्यार तुमची बिलां पयलीं भरपाची गोंयकारांनी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. गांवांतल्यान वचपी वेस्टर्न बायपास रस्तो मूळ आराखड्या प्रमाणे करात. नावेलीच्या लोकांनी मागला. पुलाची उंचाय मुळात 5 मीटर आसली पूण सद्याक जे पोल उबारल्यात ते रस्त्या वयल्यान 3.5 मिटरांचेर आसात. देखून फायर ब्रिगेड आनी बाकीच्या व्हडल्या गाडयांक सकयल्यान वचपाक मेळचें ना अशें तेंचें म्हणणें. This is a request to the government and to the PWD department to raise the height of this bridge at least by 2 meters because trucks have to pass, fire brigade has to pass. 1 kilometer here from here, it is a disaster. The road leading to Kolde, they have shaped the road to increase the height. As a result, with the first rains only, it got inundated with rainwater and all that slush. See what they have done in Mungul. When buses go with suitcases on top, they get shaved. What they have done near Damdar College in Komba, disaster. But they have done wonderfully in Nuve. In Sarauli, they have raised these bridges to such an extent that any truck, any vehicle can pass. It is only to reduce the cost of this bypass that they are lowering it, and they will benefit by hundreds of crores by lowering this height. But people will suffer. They will shave this road and then it will be inundated with water. Simple logic. आता काल पयर बोबार जालो तेणी ऑलरेडी हें गायलें म्हणून हायट जाल्यार त्या म्हणल्यार 3.7 दिले आमकां. 3.7चेर एक फायर ब्रिगेड वचना आनी तो सांगतो तेंगे एकलो काम करता फायर ब्रिगेड म्हणटा त्या वचना गुणानाडे. फायर ब्रिगेड थिंग पावत म्हळ्यार गुणोवण्यात म्हळ्यार ते लासून गोबर जातलो. फायर ब्रिगेड कित्याक जाय आमकां? आनी आमगे लोकल MLAन एक्चुअली तेजे इलो इंट्रस्ट घालून जाय आसलो. ताकाय पडलें ना बिकॉज ही डजंट स्टे. तो रावना हिंगा, आमी रावताय. आनी दीस रोड गोज टू द बीग विलेज ऑफ तेलावली. हो पार्ट पासून तेलावलीचो आमी आमगे लुगार दिला तेलावली विलेजीसांनी. हो लुगार थंय 2-3 घरां सफर जालीं पूण तांकां लागून आमी सांगलें बाबा ती हायवे येता कांय करूं जायना. पूण निमाण वता ही तरी 3.7 जाली. ते कशें जातलें? तेंगे एकलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमी हें तासून काडून भितर घातली. भितर घालून उदक भरपाक कॉल द एग्जाम्पल आहा. कोंबा आमी तुमी चोयले आसतले सगळे नायलकार कोमांतल्या पास जाता तेतून हितू उदकांतल्यान गाडी वयताय. सरकार दिल्ल्या उतराक जागलें ना. 3 रुपयांनी दुधाचे दर वाडोवन मेळटले अशें सांगूनय गोवा डेरीन उतर पाळ्ळें ना. गोवा डेरीक दूध घालपी शेतकारांनी खंत उक्तायल्या. दूध डेरीत दुधाचो दर्जो तपासपाची मशिनाय बसोवची. कित्याक तर मशिनां आसनात तेन्ना दुधाक उणो दर मेळटा. ह्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार आंदोलन करतले, दूधकारांनी सांगला. गोवा डेरीक दूध घालपी गोंयभरच्या शेतकारांनी आपली मागण्यो पुराय करपाची मागणी केल्या. बोनस आमकां मेळना सोसायटीक. बोनस ना, डिविडंड ना आमचो जो हक्काचो आसा आमचो. विचार केलो आसत जाल्यार लॉकडावनान डेरी वेवसाय जो आसा काय ना हो सगळ्यांत बरो करून चलिल्लो बिझनेस.
ताका खंयच म्हणजे आडकाठी येवना, कित्याक ती एसेन्शियल सर्वीस. दूद हें प्रत्येकाक गरज आसता आनी तेंच टिकोवन दवरपाची गरज आसा. तें जर टिकोवन दवरना जाल्यार ही डेरी उरची ना आनी दूद उत्पादक जो आसा काय ना तो आपलो पर्यायी वेवस्था करता. तो डेरी करपाचें बंद करतलो, पूण ताका पर्यायी वेवस्था तो आपली करून दवरता. तो दूद धंदो बंद करून वचचो ना. डेरींतलें मशीन हें एक जावचें जेणे करून तो रेट जो आसा तो फ्लक्च्युएट उरचो ना, हो ताच्या फाटलो. हय, आनी इन्सेंटीव जो आसा तो म्हयन्याक आमकां दूदकाराक ताज्या खात्यार तो जमा जातलो. हो उद्देश ही मशिनां बसोवल्या फाटलो आशिल्लो, पूण तो उद्देश अजून पर्यंत सफल जायना. सोसायट्यांनी हाडून बसयली. आतां सोसायट्यांची परिस्थिती अशी आसा की डेरींतल्यान जो दर येता तो दर सोसायटीक आयल्या नंतर आमी सोसायटीचो दर दूद उत्पादकांक दिता, हो दर आनी डेरी दिता दर हातूंत तफावत आसा. ताका लागून आमच्यो सोसायट्यो सगळ्यो आमचो आशिल्लो फंड सोसायट्यांचो तोय आमकां ह्या पगारांक घालचो पडटा दूद उत्पादकाच्या, आनी आमकां ते पे करचे पडटा. म्हणजे आमी हो धंदो जो आसा आमकां अशें दिसपाक लागला आमी जो हो धंदो जो आसा दूद उत्पादनाचो हो धंदो इतल्या खातीरूच करता की ती डेरी जगपाक जाय. कमी लागली म्हणून सांगतात आनी आमकां रेट कमी दिता. म्हणून आमची डिमांड आसलो की ताका डायरेक्ट ऑटोमॅटीक मशीन बसोवचें. जसे फोंडे आनी वाळपय ह्या 2 तालुक्यान बसयली तशी सगळ्या सोसायटीनी आनी पयली म्हणजे डेरीन बसयल्या उपरांत लोकांक सगळ्या जो रेट लागता तो सारको कळटलो. गोंयांतलें सगळ्यात हायेस्ट ऑफिस जर तुमकां म्हणजे वेवस्थीतपणे सांगता की हांव करून घेता तें अमूक तारखेच्यान तें लागू जातलें म्हणून, तेन्ना अशी अपेक्षा नासता की रिटर्न आमी ताचे कडल्यान मागचें म्हणून. थोडो तरी विश्वास आसताच. शेवटी मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस हे ह्या स्टेटींतलें सगळ्यात हायेस्ट ऑफिस, तांचेर तितलो तरी विश्वास आमी दवरूंकूच जाय. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 2020 ते 2021 हे शिक्षणीक वर्स झिरो शिक्षणीक वर्स म्हणून जाहीर करात, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान मागला. कोरोना महामारीच्या काळात विद्यार्थी आणि शिक्षणाकडेन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्यो समस्या त्यांच्यांनी मांडल्यो. कोरोना महामारीचो पुराय शिक्षण वेवस्थेचेर परिणाम जाला. भुरग्यांक शाळांनी वचून शिकपाक मेळना. शिक्षणीक मळा कडेन संबंधित सगळ्यांचेरच हाचो परिणाम जाला. शाळांनी माध्यान आहाराची पुरवण करपी आपमजत गटांचेरूय परिणाम जाला. तशेंच बालरथ चलोवपी ड्रायव्हर बेकार आसात. हे प्रस्न प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान उखलून धरले. 2020-21 हे अकॅडमिक इयर टू बी कन्सिडर्ड एज झिरो अकॅडमिक इयर. आता तुम्ही म्हणटले झिरो अकॅडमिक इयर म्हणजे कितें करप? भुरग्यांनी शिक्षणात जे परीक्षे खातीर जे शिकतात ते सगळें बंद दवरप. ऑनलायन टिचींग हे बरोबर न्हीच, पूण उपाय कांय ना. सरकारा फुडें उपाय कांय ना, शाळांच्या फुडें उपाय कांय ना, आनी भुरग्यांक सामकेंच कांयच न करता दवरपा वाटेचें तांकां कितें तरी दिवचें. आनी हातूंत कनेक्टिविटीचो प्रॉब्लेम, भुरग्यां कडेन मोबायल ना, अथवा मोबायल आशिल्ले जाल्यार ते स्मार्ट मोबायल नाशिल्ले, ह्यो सगळ्यो अडचणी आशिल्ल्यो. टिचरां कडेन कांय जाणां कडेन स्वता टिचरांक हाजे खातीर पयसो खर्च करचो पडला. ते लक्षांत करात, ऑनलायन टिचिंगाक टिचरांक पयसो खर्च करचो पडलो. तरी पूण शिक्षकांनी सगळें आनंदान केलें. मिड डे मील सप्लाय करपी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा. आतां हे सेल्फ हेल्प ग्रूप बाबडे कितें करताले, ती बाबडी सकाळीं 5-4 उठून रांदून तांकां कितें तरी कुटुंबाक सपोर्ट अशें म्हणून आशिल्लो. थोड्यांक तो पार्ट टायमूय आशिल्लो जाय, म्हणजे आनी कितें वेव्हार करताले ते. पूण तांकां आतां सद्या कांय ना. मिड डे मील सर्व करपाक प्रत्येक शाळेंत तांकां हेल्पर आशिल्लो सर्व करपाक भुरग्यांक आनी आयदनां घालपाक. हांकां म्हयन्याच्यान 1000 रुपया मेळटाले, तेय बंद जाले. ताच्या संदर्भात कांय विचार ना. बाबा बालरथ बशीचें तशेंच, बालरथ बशीचो पगार जो आसा तो तांकां जून ते मार्च पर्यंत मेळटा. एप्रील मे म्हयन्यांत ते ड्रायव्हर, प्रत्येक बालरथाक एक ड्रायव्हर आनी एक एटेंडंट आसा. त्या ड्रायव्हराक एटेंडंटाक फक्त 10 म्हयन्याचो पगार. अंदू तांकां मे म्हयन्यांत SSCचे परिक्षे खातीर वापरचे पडले 8-10 दीस. त्या खातीर तांकां कितें तरी बाबा मानधन, पर डे, डेली बेजीस कितें तरी दिवपाक जाय, ताजो विचार जालो. आतां जुना पासून ते जॉयन जावपाचे तांचो पगार आसतलो काय ना हाजे बद्दल कांय निर्णय ना. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की मराठी, कोंकणी किंवा मातृभाशा माध्यमाच्यान ज्यो शाळा चलता तांकां गेल्ल्या 1-2 वर्सांत 400 रुपये
प्रत्येक म्हयन्याक प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मागे स्पेशल ग्रँट म्हणून मेळटा. गेल्ले वर्सभर ही ग्रांट ह्या स्कुलान मेळूना. गोवा बोर्डान परीक्षा घेतली. हांवें तांकां सूचना केली की तुमी परीक्षा घेवपाची गरज ना, ताका स्टॅटिस्टिकल मेथड आसा, तातूंतल्यान बरो कसो रिजल्ट करतो हें करतो सगळें ठरोवपाक येतालें. पूण खर्च कितलो जालो खबर आसा? 300 to 400% एक्स्ट्रा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. कवळ्या गावठण वाड्यार एका घरात चोरी जाल्या. भांगराची सरपळी, 5,000 रुपया आणि 2 मोबायल चोरांनी उबारून व्हेले. घरातली फॅमिली पंचवाडे गेल्ली. 8 दीस ती घरात नासली. जेन्ना ही फॅमिली घरा येयली तेन्ना चोरी जाल्यांचे त्याच्या लक्षात येयलें. घडणुकेची माहिती मेळटकीर पुलिशेन घडणूक थळार धांव मारून पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. फाटल्या वटेनच्यान चोर घरात भितर सरलो. आमी पंचवाडे गेलोली, आमगे कोण एक्सपायर जालो म्हणून. तेन्ना 8 दीस जाले गेल्या. सो आमी येयत जाल्या घरा आमगे चोरी जालो. फाटल्याच्यान देराच्यान कोण फोडून येयलो भितर. सगळें हें केलें, आलमार बी फोडल्या आनी मुगे चेन पयशे बी नाय जाल्या. आनी सगळें मेस जालो आहलोले घरा. फुडले दार बंद लॉक आहलोले. फाटले दार ओपन फोडून हें केला. वयल्यान कोण येयला ओपन जे तुमचे कितें सांग मुगे 1-2 मोबायल ना जाले आनी चेन एक आनी एक 5,000 अरावंड कॅश जाले. पुलीस कंप्लेन केली म्हणल्यार हिंगा जायत्यो चोरी जाता वाड्यार. पूण आमगे कजन हांगा फाटल्यान रावता तेगे कजनागे ते चेडे आहाय ते मातशे तेगे मामागे चेडे आहाय ते मातशे हें कोत्ताय चोरी बी करपाक बी आहा तेंगे केसी जालो आहाय. सो आमकां तेजेरूच दुबाव आहा. आनी आमगे ते वयर सावन देंवपाक म्हणटा बारकेलो मनीस आसा, मोठो मनीस जायना. सो तेजेरूच डावट आहा. आनी आमगे टॉयलेटी बी सगळें हें करून दवरलो आहा, सगळें हळशीक करून दवरलो आहा. गांवठण कोवळ्या नियर सरस्वती हायस्कुला कडेन कितलीं वर्सां जालीं हें कुटुंब हांगा आसा. तातूंत म्हाजे बुबू रॉड्रिगीस, लेवली आनी राजा हो भुरगो तेजो ब्लायंड आसा. सो तेणी म्हाका कॉल केलो की काका की आमच्या घरान चोरी जाल्या. आमी 8 दीस पंचवाडी आशिल्लीं. सो इमिजिएट हांगा आयलो. हांगा आयले नंतर हें पळयलें जाल्यार म्हाका खूब वायट दिसलें. हें गरीब कुटुंब. आनी जेन्ना हांवें तांकां विचारलें हें खंयच्यान जालें जाल्यार फाटल्यान तर पळयत जाल्यार तेंचें एक पत्र काडून मनीस भितर देंवल्लो आसा. PSI रेशमी हेणें पंचनामा केल्लो आसा. त्याच बरोबर नवो आज जॉयन जाला मडकयकार PI. तेजे कडेन हांवें फोनार संपर्क साधला की बेगींतले बेगीन तेजी शहानिसाय जावची. आनी PI म्हाका सांगला तूं कांयच चिंता करनाका, आमी बेगींतले बेगीन ही चोरी धरपाचो प्रयत्न करता. पूण लेवलीक जो डावट आसा तो ह्या गांवांत सगळे लोकांक डावट आसा. जशें तेणें म्हटलें की ते येवन हांगा रावता, ते जेन्ना हांगा येवन रावता तेन्नाच कितें नाल्यार कितें हांगा घडटा. नाल्यार हांगा ह्या गांवांत तशें कांयच घडना. सो म्हाजो पुलिसांक रिक्वेस्ट, पुलिसान हेजे पयलीं तेंचे कडेन खूब फावटी कंप्लेन केल्ली आसा. तांकां खूब फावटी अरेस्ट केल्या. मडकय एकदां चोरी जाल्ली, त्या चोरयेकूय तांकां व्हेल्या. तेजे नंतर मनमोहन सिंग रेसिडेन्सी पेरीगॉल थंय सायकली चल्ल्यो. हेच भुरगे आशिल्ले. हांगा सुशांत कपलेश्वरकार आसा तेन्ना तेज्योय सायकली ह्याच भुरग्यांनी व्हेल्ल्यो. आनी हे भुरगे 4-5 दीस हांगा आसा. गोवा 365 खातीर कवळेच्यान कृष्णा नायक. कुठ्ठाळेच्या मार्केटातल्या कथीत सोपो फिक्सिंगात आपलो कसलोच हात ना वा तशे तरेचे गैरव्यवहार जाल्लेच नात. कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्डाणान स्पश्टीकरण दिलां. विक्रेत्यांक थारावन दिल्ल्या नेमा प्रमाण जाता तितले बेगिना मार्केटात सुवातो मेळोवन दिवपाचो यत्न करतली एलिनान सांगला. कुठ्ठाळेचे नवे मार्केट बांदून 2 वर्सां जाली पूण अजून ते विक्रेत्यांच्या ताब्यांत दिवंक ना. आताची पंचायत आनी थळावी आमदार एलिना आपल्या प्रयत्नांतल्यान तांकां सोपो मेळोवन दिवपाक सोदता. पूण कुठ्ठाळी पंचायतीच्या विरोधी वांगड्यांनी तशेंच आदले सरपंचान तांकां ताबो दिवपाक विरोध केला. आदी पळोवया आदलो सरपंच रेमंड डिसाची शिटकावणी. तर ती आपणांगे करून वचत बट तें गव्हर्मेंटाचे बॅकींग बा आसत. हांव नको तुका सांगो पूण फुडें स्टेप ऑक्युपन्सी नासतना विदाउट सनात ऑक्युपन्सी इश्यू केली आनी ऑक्युपन्सी इश्यू केले उपरांत तर ऑक्युपाय करपाक गेली. आय गो टू द कोर्ट. आता ऐकूया ह्या विशयाचेर थळावी आमदार एलिनान दिल्लें स्पश्टीकरण. आपल्या वेले आरोप तिणें फाफडून उडयल्यात. Bearing the sun, the rain and the heat. So they should have been happy for the vendors. But now instead they are trying to bring obstacles to stop them from entering into the market, which I think is an injustice to the vendors who do
a lot of service to all of us. I have not spoken a single word about money or fixing the SOPO rate. All I have told the vendors is that they will have to pay SOPO fee, which will be fixed based on the area of the SOPO that is allotted to them. आणि आता पळोवया पंचायतीन आणि थळाव्या आमदारान जांकां ह्या मार्केटात सोपे दिवपाचें उतर दिलां त्या विक्रेत्यांचें म्हणणें. आमी मॅडमी बगलेले विचारपा केन्ना वत काय म्हण केन्ना भितर वतले आमकां तेणें सांगलां तुमकां जातले बेगीन वतले ते हालीं मार्केट सफाई करपा जाय आनी तुमकां वयले म्हणटकर तुमी ते मार्केट साफ दवरपा जावो वो तुमकां जाता तितले बेगीन व्हरपाक आमी ट्राय करता म्हणून. आनी दुसरें म्हणल्यार तेणें सांगलें आमकां एक एकल्याक तुमकां सोंप्या लुगार मेवतलो एक हितून दोग जाण बसपाचे आनी ते तुमकां आमकां पावणे आसपाना तो लुगार मेजून दितले आनी तेंचे गव्हर्मेंटा मनीस येता आनी मेजून दिता म्हणून. आनी आमची कुटाय जे फीश वेंडरां केन्नाय तेंचे बुगले वचोंक ना आनी तेणें आमकां केन्नाय हेल्पूय करूंक ना आनी केन्ना येवन बाजारात येवन चोवूंक ना देखून आमचे आतांची न्यू सरपंच जालो जी सनिया म्हणून तेणें गेल्या त्या वर्सा आपणा नेऊन ते सरपंच नासतना आपणा नेऊन तेणें थिंग आपणा पयशे दुसऱ्या लोकांक हारीक करून कामदार तेणें ती होड साफ करून तें उदक सोडलें. आमी आती मनशां पयलींची जायते वर्सां जालीं आमगे टायम नासते आनी माडा मिल आमकां पयशा कांय खबर सांगना फकत आमकां सोप ते व्हडले सोप खातो ते दोन करता म्हूण एक एकल्या दिता म्हूण सांगलो दोग जाणांक. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळीच्यान हिरू महाले. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.